वेळ ही अशी एक संपत्ती जी देवान गरिबांतल्या गरिबाक लेगीत दिल्या. जो मनीस वेळाचो बेस बरो वापर करता तो सदांच जिवितान जैतिवंत थारता. ह्याच वेळाक आमी व्याकरणांत काळ अशें म्हणटात. आयच्या पाठांत कांय देखींच्या आदारान मुळाव्या 3 काळां विशीं आमी योग्य म्हायती मेळोवया. सुरवेक कांय देखी पळोवया. लिनो अभ्यास करता. लिनोन अभ्यास केलो. लिनो अभ्यास करतलो. ह्या तिनूय वाक्यांनी करता, केलो, करतलो ही क्रियापदां म्हळ्यार करणी दाखोवपी उतरां म्हूण आमी जाणात. पूण वेळाक वा काळाक लागून करप ह्या मूळ क्रियापदाचें रूप बदल्लां. पयल्या वाक्यान लिनो अभ्यास करता म्हळ्यार अभ्यास करप ही करणी चालू आसा. देखून करता ह्या क्रियापदाच्या काळाक आमी वर्तमान काळ अशें म्हणटात. दुसऱ्या वाक्यान लिनोन अभ्यास केलो म्हळ्यार अभ्यास करपाची करणी सोंपली. देखून केलो ह्या क्रियापदाच्या काळाक आमी भूतकाळ अशें म्हणटात. तिसऱ्या वाक्यान लिनो अभ्यास करतलो म्हळ्यार अभ्यास करपाची करणी फुडाराक घडटली. देखून करतलो ह्या क्रियापदाच्या काळाक आमी भविष्यकाळ अशें म्हणटात. भुरग्यांनो, ह्याच देखींच्या आदारान फुडें कांय वाक्यां दिल्यांत. त्या वाक्यांनी आयिल्ल्या क्रियापदांचो योग्य काळ आमी वळखुया. ही वाक्यां तुमी तुमच्या कादेनार बरोवन तांची घडोवणी करात. देव बरें करूं.